नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां येवकार. तुमी पळयतात की PWDचे विधानसभे भितर व्हडली खडाजंगी चल्ल्या. सरकार सुदीन ढवळीकराचेर खूब जाण तुटून पडटात. आरोप जातात, प्रत्यारोप जातात. सुदीन खंय तरी डिफेंड करपाचो प्रयत्न करता. सो आयचो ब्रेक ओवर डेफिनेटली PWD सोडले आनी खंयच्याच विशयाचेर आमी करपाक शकनाशिल्ले. सो पयली गजाल म्हळ्यार सुदिनाचेर तुटून पडटात ते विधानसभे भितर आनी तांचेर काँग्रेसूय पिकार आसा आनी घडये आज मोगोय पिकार आसतली अशें मोविन गुदिनो आसा आमचे बरोबर. स्वागत तुजें. आनी दुसरे आसात डेफिनेटली सुदिनाक जे डिफेंड करपाक शकतात त्या विधानसभे भितर ते ताच्याच पक्षाचे आमदार लोव मामलेदार. सर तुमचें स्वागत. म्हाका सांग अशें कितें जालां मोविन बाब की तूं PWDचेर एग्रेसीव जाला. तूं मुख्यमंत्र्याची खाती आसल्यार कांय उलयना, मदीक CCPची इश्यू आसल्यार तूं तांचे बरोबर राजभवनाचेर वतना, पूण सुदिनाचो विशय आयलो की तूं ओवर एग्रेसीव जाता. वॉट इज हॅपनिंग? कित्याक लागून? सुरवाते जे तुमी म्हणला दॅट की म्हाजेर सगळे काँग्रेसीचेर कोंत्र आसा, म्हाजेर ते तुटून पडटा आनी आतां विरोधी आहात ते आनी चड खास करून आमचे बाब लोव मामलेदार आनी घोडी आमचे सुदिनूय आनी दीपकूय म्हाजेर तुटून पडपाची शक्यता आसा. कित्याक हांवें इश्यू रेज केला. हांव समजता पक्षाकाय उंच गोंयकार आसा, गोंयची इंट्रस्ट आसा, स्टेटीची इंट्रस्ट आहा. PWD म्हणल्यार पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, वन ऑफ द लार्जस्ट डिपार्टमेंट, हायस्ट एलोकेशन, सगळ्यान चड पयशे हे डिपार्टमेंट मोडटा. आनी म्हाका एकदां अशें आश्चर्य दिसता जे तरेन फंड्स युटिलायज जाता, जे तरेन कामां करता, लायक रस्ते करता, परत दुसऱ्या वर्सा तेच रस्ते, तिसऱ्या वर्सा तेच रस्ते, तेच कडेन बुराक पडटा जे आमी म्हणटा पॉट होल, तेच कडेन परत तेच कॉन्ट्रॅक्टर रिपेर करता. म्हणजे पयसो वयता खंय, कोण हें करता? म्हणजे पब्लीक वेस्ट डिपार्टमेंट जाला कितें? हेजेरूच हांव चर्चा करता. Why only Sudin? The point is Movind Gudino looks over aggressive with Sudin and not with any other minister of the government. हांवें सांगलां तशें PWD खातें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट, पब्लीक वर्क्स, सगळ्यान व्हडले पब्लीक वर्क्स तितूनसून जाता. आतां तिंगा सुदीन धवलीकर आसलो, फाल्यां आनी कोण आसलो, म्हाका कांय फरक पडना. सुदीन धवलीकर वयल्यान हांव समजता, म्हाजो मित्र म्हण हांव समजता, हांव तेका दुस्मान म्हूण पळयना. पूण जेन्ना आमकां आमदार म्हूण निवडून धाडटा, गोंयची इंट्रस्ट आमी प्रोटेक्ट करपा जाय. हांव समजता हांव गोंयची इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करता. एक गजाल आसा की सदांच एलिगेशन जातालें की PWD भितर करप्शन जाता. फाटली एक वर्सां भितर मोविन गुदिनाचें ऑब्जर्वेशन कितें? कमी जालां काय तशेंच आसा? हांव एकूच मुद्दो आज सुद्दां हांवें रेज केला आनी अजुनूय माय मायंड इज सिरियसली एजिटेटेड. म्हणजे म्हाका खूब एक तरेन राग कसो आयिल्लो आहा. आनी राग कसलो, एक सायडीन सुदीन एसेंब्लीन म्हणटा, म्हणजे प्रेझेंट PWD म्हणटा की थिंगा अशें जाल्लें तशें जाल्लें, खूब भ्रश्ट जाल्लें आनी समजोवपा जायना कितें जाल्लें तें. तुमकां गोंयकारांक खबर आसा. हांव ताका सांगता स्पश्टपणे सांग मरे कितें जाल्लें तें. तूं म्हणटा करप्शन जाल्लें, तूं म्हणटा भ्रश्टाचार जाल्लो, कितलो जाल्लो, कसो जाल्लो, कितले पयशे इबाडले, सांग. ते सांगपाकूय रेडी ना. म्हणून हांवें असो सुद्दां आरोप केलो. हें तूं तरी सांगपाक रेडी ना, तूंय तितून शामील आसा, आतां जावपाक सोदता. कित्याक सिस्टम सेम, ऑफिसर सेम, डिपार्टमेंट सेम. सो तुकाय तेच गाडयेन बसून वचपा जाय म्हूण तूं एक्शन घेवपाक सोदना. म्हाका दाखय कितें एक्शन घेयला तें. तोच म्हाजो मेन मुद्दो जावन आसा. तुमी फाटली सरकारान केल्लें करप्शन धापून दवरपाक सोदतात, करप्टाक प्रोटेक्ट करपाक सोदतात आनी मोविनाच्या आईच्या भाशणा प्रमाणे अजून पर्यंत जशी डिपार्टमेंटाची फंक्शनींग सुदारपा जाय आशिल्लें तेंय जाल्लें ना. पयलेच बजेटाची स्पीच उलयता आसतना पयलेंच हांवें एक चाणक्यांचें सेंटेन्स म्हटलेलें आनी तें म्हणजे उदकान रावणारो मासो कसो उदक पिता तें कळना, त्या प्रमाणे सरकारी अधिकारी पयसो कसो खाता, करप्शन कशें करता तें कळना. आनी खंयचोच सरकारी अधिकारी एविडन्स दवरून करप्शन करचो ना. पण लोक उलयता आज कॉन्ट्रॅक्टर, फाटल्या 5 वर्सांचे कॉन्ट्रॅक्टर, आतां तेच कॉन्ट्रॅक्टर आसा, ते कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना पळय उलोवपाक लागले की यस आतां वेवस्थीत चल्लां, कामां बरीं जाता, ते पर्संटेज ना, तेन्ना ऑबिवियसली वी हॅव टू एक्सेप्ट दोज स्टेटमेंट्स. आमी पयलीं करप्शन चलतालें, आतां तें करप्शन चलता अशें म्हणपाक शकना. करप्शन हेज रेड्यूस टू सामकें मिनिमम लेवलाचेर पावलां. तुमी करप्टाक प्रोटेक्ट करतात. मोविन म्हणटा की आपणे आज परत विचारलें कोणी केल्लें, कितें केल्लें.
तुम्ही सांगपा तयार ना, तुम्ही घुणावन उत्तर दितात थंय. हांव थंय आय वील बी द लास्ट पर्सन टू प्रोटेक्ट करप्ट पीपल. आय वील बी द लास्ट पर्सन. आणि त्याच बाबतीत हांव सुदिनाकय तसोच एप्रिशिएट करता. करप्शन इज नॉट एनकरेजिंग. आतां आय डोंट नो ते जे पळय डिलिंग कशें पळय आसता तेंचे तें आय डोंट नो. आय एम नॉट इन टू दॅट सिस्टम. पण करप्शन ना हें म्हाका मान्य जाता. कारण कित्याक फोंड्यान हांव आतां. तुम्ही नांव कित्याक घेनात विधानसभेत? कोणाची? कोणी केल्लें फाटल्या हातूंत भितर? कितलो भ्रष्टाचार जाल्लो हें कित्याक सांगना? फाटल्या सगळ्यांक खबर आसा न्ही. त्या नांव कितें घेवपा? फाटल्या PWD मिनिस्टर कोण आशिल्लो? हांव रावतालो तो सांगता सगळ्यांक खबर आहा. सुदीनी सांगता सगळ्यांक खबर आहा. म्हणजे हें कितें सगळ्यांक तरी खबर आहा आनी सगळ्यांक तरी खबर आहा आनी सगळ्यांक खबर आहा जाल्यार कित्याक तुमी सांगना? स्पश्टपणे 1 वर्स जालें उपरांत सुद्दां कितें एक्शन घेतलें कित्याक सांगना? कंप्लेन करा न्ही. कंप्लेन करता कितें करपाक? सुत्रां तुमच्या हातीन आसा, डिपार्टमेंट तुमच्या हातीन आसा, फायलो तुमच्या हातीन आसा, जाल्यार कंप्लेन आमी करपाचें. स्टेटमेंट करप बरोबर जायना न्ही. जेन्ना सगळ्यांक खबर आसा तेन्ना आमी स्टेटमेंट अमुकूच मनीस म्हणून स्टेटमेंट करपाकय शकना. जे ऑथॉरिटीन एक्शन सुरू करपाक जाय PWDन फॉर एक्झाम्पल कोणी एक मिनिस्टर किंवा इंजिनियर कितें आशिल्लो तेजेर कंप्लेन कोणें तरी करपाक जाय. कंप्लेन केल्या शिवाय आमी ब्लँक तरी हें करतले. पूण सगळ्यांक खबर आसा सरकाराचो पयसो जर इतलो सगळो गेला जाल्यार तुमची डिपार्टमेंट सो मोटो कॉग्निझन्स घेवन ताजें हें करपाक शकना, एक्शन घेवपाक शकना. मोठो सुद्दां मेळना न्ही. ते कोणा कडेन तरी मिनिस्टरा कडेन एविडन्स आसचो ना, इंजिनियर आपलो एविडन्स दवरचो ना, कॉन्ट्रॅक्टर दवरपाक शकता, बाकी मनीस खंयचोय दवरपाक शकता. पूण तेणी करपाक जाय न्ही तें काम. सरकार बेश्टो वचून हो कॉन्ट्रॅक्टर चोर हांव हेजेर कंप्लेन करूया ना. खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर दवरतलो? तुजें म्हणणें कितें? मोहीन ओबान कंप्लेन करपाचें? कोणें न्ही. जाचे कडेन पळय एविडन्स आसा पळय इतले पयशे खाले इतले हें केले तेजेर कंप्लेन कोणेंय करपाक जाता न्ही. तुमकां खबर आसतली खंयच्या तरी एक न्यूजपेपराचेर सारकें एविडन्स दिल्ले आनी गेले ते इलेक्शनाच्या आदीं 1 म्हयन्या भितर 15 दिसां भितर 200 कोट्याचे तेजे माय टेंडर जाल्ले 2 विकां भितर. हें जाता? हांव तुका हें जाता कायदो प्रमाणे जावपाक शक्य आहा? हें पयलें येस ऑर नो? तूं एक सांग. येस ऑर नो ना म्हाका एकूच सांगा तुमी. येस ऑर नो? पेपराचेर हें जावपाक शकता? कोणें कितलें एक्शन घेवचें? ना 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 हांव तें उलयना. ना 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 हे पेपराचेर ना 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 हे पेपराचेर उलयना ना. तुज्या मंत्र्यानूय सांगलां गेल ते सेशन अधिवेशनाक सांगिल्लें की अशें अशें जाल्लें आहा म्हूण. पूण आतां तो मेलो जाला म्हणजे लोकांक मागीर कितें चान्स पडटा? अरे हो कांय एक्शन घेवपाक सोदना. पयलीं बॉब मारतालो आनी आतां हेंचे भितर कितें सेटलमेंट जालो कितें? एक्स कोण आसलो तेजे आनी अशें लोकांक उलोवपाक चान्स पडटा. देखून हांव कितें म्हणटा एटलिस्ट लोकांक एक विश्वास जावपाक जाय. आतां हो एक्शन घेवपाचो आहा हो घेता इतले तरी मार्गार आसपा जाय न्हू. न्ही पूण तुमी लक्षांत घेवं जाय न्ही. इतले इंजिनियर सस्पेंड जाले, इतले इंजिनियराचेर एन्क्वायरी चालू आसा. एकूच जाला एक दोग जाण जाले. पारकार म्हणून जाला, हांगाचो बिचोलीचो जाला, खूब इंजिनियर सस्पेंड जाल्या. खूब जाणांचेर एन्क्वायरी चालू आसा. एन्क्वायरी रिपोर्ट मेळ्ळ्या शिवाय सस्पेंड करपाकय जायना न्ही. ताका लिगल प्रोसेस जो पळय प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय तो करूंकूच जाय. म्हणजे उत्तर हो की जे ल्हान ऑफिसर आसा म्हणजे कोण ल्हान आहा तांकांच पनिश करपाचें. सिस्टमच तसो आसा. सिस्टमान तसो आसा. न्ही सिस्टमूच असो आसा की ऑफिसर्स आर नॉट सपोज टू डू इलिगल थिंग. आनी सदांच मंत्री कितें करता तुका खबर आहा तें. मंत्री कांयच नासतना सुद्दां कांयच हें करिनासतना आनी समजा एकदां लिगल नॉलेज खबर आसना कितें तेतून एक्झॅक्ट कितें करपाक जाय तें मिनिस्टराक तेन्ना मिनिस्टर ब्लायंडली सायन मारता. हेजो अर्थ इंजिनियर किंवा ऑफिसरान रॉंग करचें अशें आसना. तूं म्हाका एक गजाल सांग, तुमी बीग फीश धरतले काय बारीक हांकां सस्पेंड करत रावतले? म्हाका सदांच हें दिसता की इवन माविना एक खबर आसा केस तेतून आमी तो नागराजन म्हणून इंजिनियर आशिल्लो ताका आमी एक स्टेटमेंट दिवपाक लायिल्लो. तो दिनाशिल्लो स्टेटमेंट. दिनाशिल्लो म्हणजे तो दिसान आपल्याक तो मिनिस्टर आपल्याक फोंडान घालीत काय म्हणून. हो ही केस एका माविन बाबाकय खबर आहा ती. अशें कितलेशे खंयचोय इंजिनियर फुडें येतलो आनी सांगतलो यस आपणे चर्चिलाक हें दिलां म्हणून, आपणे अमूक मनशाक हें दिलां म्हणून, पयशे दिले म्हणून कोण सांगतलो? कारण दुसरोय आसा जितलो पळय घेणारो हें आसा करप्ट आसा तितलो देणारोय एप्लिकेबल जाता ताका. करप कितें ते म्हणटात कोण कंप्लेन करना, तुमी फक्त विधानसभेक भाशणां करतात आनी इंजिनियर आहा ते मुखार सरना स्टेटमेंट दिवपाक. आतां करप कितें हातूंत भितर? ना ते सरकारान सांगपा जाय आनी जे सरकारान आसा जे डिपार्टमेंट चलयता तेणी उत्तर दिवपा जाय. आज हांवें इतली बॉब मारली निकाल कांय जावना, म्हाका कांय उत्तर मेळना. भाशणाकूय हांवें तेंच म्हणलें तुमी एक्शन घेतलें काय ना तें आख्खे गोंयकारान पडलां.
सो हांवें सांगलां तशें मागीर गोंयकार कितें चिंतपा पडटा जे आदले आसले तेय सेम आनी आतां आहा तेय सेम म्हणजे हेंचे भितर दोगांयचें मिलन जालां अंडरस्टँडींग आसा बरी समजणी आसा आनी दोगांयचे भितर सेटलमेंट जाला अशें लोक उलोवपाक कित्याक चान्स तुमी दिता पूण दॅट विल टेक सम टायम खंयचोय जरी एक वर्स इज टू लॉंग अ टायम हांव 6 म्हयन्यांनी उलोवना आज एक वर्स जाल्लें करप्टाक प्रोटेक्ट करतात किंवा करतले ना डेफिनेटली नो आय एम अगेन्स्ट करप्ट पीपल बिग फिश स्मॉल फिश सगळ्यांक धरतले ऑफकोर्स आतां बीग फिशा कडेन सदांच वतलो जाल्यार स्मॉल फिशान कितें तरी तेजेर उलोवं जाय स्मॉल फीश केन्नाच उलयना म्हाका एक दिसलें की अमूक मनीस करप्ट म्हणून म्हाजो मियर स्टेटमेंट कॅनॉट प्रोसिक्यूट हिम देर हॅज टू बी सम एविडन्स तो बारकेल्या फिशान सांगपा जाय पळय अमूक ताका आपणें हें दिलें हें रॉंग केल्लें हें मिनिस्टर सांगता म्हणून आपणें केल्लें अशें जावं जाय न्ही तें आनी अनफॉर्च्युनेटली मिनिस्टर तें ओरली सांगता आनी इंजिनियर तें रेगुलरायज करता